आदलो भाजपा मंत्री रमेश तवडकार फारावला कोट्यांनी रुपयाच्या महाघोटाळ्यात काणकोण केपें आणि सांगेच्या सुमार 21 आदिवासींनी केल्या पुलीस कागाळ। जानूच्या बेपत्ता कुडीचे प्रकरण घडता थंय आसा। भलायकी खात्याचेर आयला आनीक एक अपसरण। हातीचे ऑपरेशन करतना एके बायलेक आयले मरण। खाते म्हणटा हार्ट अटॅक आयलो। मायनिंग वाठारांतलो 3 ऑक्टोबराचो बंद फाटीं, पूण 5 तारखेक पणजेत पाळटले खणपिडीत उपास। दिल्लीकूय निदर्शनां करपाची चल्ल्या तयारी। देशांत चली भुरग्याकडे पालकांचे दुर्लक्ष, परिणाम व्हडा संख्येन चलयांचे बालमृत्यू। चल्यांनी चलयांचो आंकडो जायत चल्ला असमतोल। आता खबरो विस्तारान पळोवया। फुला शेतांचो कोट्यांनी रुपयांचो महाघोटाळो उक्ताडार आयला। रमेश तवडकार भाजपाचो शेतकी मंत्री आशिल्लो त्या वेळावेली ही भानगड। काणकोण केपें आणि सांगेच्या 21 आदिवासींक बँकेकडल्यान लोन फारीक करपाची नोटीस आयल्या, पूण प्रत्यक्षान पैसे तांचे मेरेन पावूंकूच नासले। ते भायले भायर एजंटांनी खाल्लेले। आता गोवा फॉरवर्डान एजंट आणि बँके आड मडगांव पुलिशेंत कागाळ केल्या। हे पुलीस कागाळे प्रमाण रमेश तवडकार शेतकी मंत्री असताना ताणें 2015 वर्सा राष्ट्रीय फलोत्पादन मिशन येवजणे खाला ह्या शेतकऱ्यांक ऑर्कीड फुलां रोवपा खातीर रिणां काडून दिल्ली। त्या खातीर बंगळुरूच्या देविदास गांवकार ह्या एजंटाक मदीं घातलो आनी रत्नाकर बँके मार्फत रिणां दिली, पूण बँकेन रिणाचे पयशे मात भायले भायर एजंटांक फारीक केले। शेतकारांक पयशेच मेळ्ळे नात आनी कोणी ऑर्किडाची फुलां लायली नात। आतां तांकां बँकेच्यो नोटिशी आयल्यात। एकल्याचें रीण जालां 60 ते 70 लाख रुपया। हातूंत भितर एंटायर एक सेटिंग जालें। द कॉन्ट्रॅक्टर जो बेंगलोरचो मिस्टर देविदास गांवकर म्हण तो आनीक मिनिस्टर हातूंत भितर हें सेटिंग जावन हें सगळें जालें हातूंत भितर। आनी आज ह्या सगळे फार्मर जे आसात तांचेर लाखांनी रुपयांचें लोन आसा। बँक ऑफिशियल्स, तो गांवकार आनी बाकीचे सगळे ऑफिशियल्स हांचे बरोबर मिटींग घेतल्यो। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल्स घेतले, एग्रीकल्चर मिनिस्टराक घेवन मिटींग घेतल्यो। तांणी प्रत्येक खेपे आमकां सांगलें की आमी सोल्युशन दिता म्हण, पूण आज पर्यंत गेल्या 1 वर्स दे आर रनिंग फ्रॉम पिलार टू पोस्ट बिकॉज दिस इज अ फिट केस ऑफ 420 गिरी, 100% 420 गिरी। एका सगळ्या शेतकाराक व्हडली आश्वासन दिली। एवरीबडी इज इनवॉल्ड इन दीस। सो आमी एक प्लेंट दिला आज, त्या अंडर तांकां 420 कलमा सकल हांकां ताबडतोब बूक करचें आनी तांकां हांगा इन्क्वायरी स्टार्ट करची। सगळेकडे फावटी मारून लेगीत कांयच जायना देखून ताणें आतां शेतकी मंत्री विजय सरदेसायाक गाराणें घातल्या। ताणें तोडगो काडपाचें उतर दिलां, पूण शेतकऱ्यांनी मुखार सरोन आतां पुलिशेंतूय कागाळ केल्या। सो हातूंतल्यान वे आवट काडपा खातीर आमी कालच रातचे आमचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हांकां आमी अप्रोच जाला आनी मिनिस्टरान आमकां एश्युरन्स दिला की आपूण हाजेर कितें तरी तोडगो काडटलो। आमचे प्रोसेसींग फियाचेर आमकां लुटलो। सादारण 13.5 ते 14% जो इंट्रस्ट आसा तो इंट्रस्ट आमकां ह्या बँकेन लायलो आनी आमचो जो 60 लाख रुपये जो लोन सँक्शन जालो तो 60 लाख रुपये कॉन्ट्रॅक्टराक एका बरोबर दिलो। प्रत्येक फार्मराचे 60 लाख म्हणजे सादारणचे 7-8 कोटी रुपया हे बँकेन एक बरोबर डिस्बर्समेंट केलो। एक्चुअली बँकेचो प्रोसेस कसो आसता की स्टेज वायज काम पळोवन आमी आतां हो कोणाच्या सांगण्या वयल्यान कित्याक लागून हो टोटल जो डिस्बर्समेंट जालो हाजेर इन्क्वायरी म्हाका दिसता पुलीस डिपार्टमेंट करतले। आनी मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत। निसरून पडून हात मोडलो म्हणून तिका उपचारा खातीर मडगांवच्या ऑस्पेसियो रुग्णालयांत हाडली। थंय दोतोरांनी फ्रॅक्चर आशिल्ल्यान ऑपरेशन करपाक व्हेली, पूण 2 वरांनी दोतोर भायर येवन तिच्या घरकाराक सांगलें घरकान्नीक हार्ट अटॅक आयला, ताबडतोब बांबोळे व्हरपाक जाय। मुखार 2 दिसांनी ते बायलेन ह्या संवसाराचो निरोप घेतलो। ही बायल खारेबांद मडगांवची। 4 भुरग्यांक फाटल्यान सोडून ती गेल्या। व्हडलें भुरगें 15 वर्सांचें जाल्यार धाकटें 8 वर्सांचें। दुर्दैव म्हणटा तें ह्या परस मोठें आसूं शकना। निसरून पडली सकल आनी तेज्या हातांत फ्रॅक्चर येयला। हॉस्पिटलान व्हेलें आमी ताका। हॉस्पिटलान एक्सरे बी काडले ताका। एक्सरे बी काडून डॉक्टरान सांगलां हाड मातशें हें केलां, डॅमेज जाला, ताका ऑपरेशन करपा पडटा। मागीर तेजे उपरांत 3 दीस हॉस्पिटलान दवरलें ताका हांगा हॉस्पिटलान दवरलें। मागीर सोमारा तेगे ऑपरेशन आशिल्लें हातीचो नॉर्मल। सोमारा 11 वरांचेर ताका भितर व्हयला मरे। भितर व्हरतरी 2:30-3 मागीर डॉक्टर सांगता म्हाका
तुगे बायलीक हार्ट अटॅक जाला सडनली आनी तुमकां GMC व्हरपाक पडटलें म्हणून. जरी एणे कंप्लेंट करूना जाल्या पसून काँग्रेस पार्टी जी आसा आमी जी आसा ही FIR फायल करतले. काँग्रेस पार्टी हेंची फॅमिलीचे वांगडा सहाभुतीन उबी आसा. ज्या मनशाचेर अन्याय जातलो भारतीय जनता पार्टी पक्षान जे खंय गरीबचे गरीब मनीस हेंचेर अन्याय जातलो जाल्यार काँग्रेस पार्टी तेंचे फाटली उबी रावतली टील दे गेट जस्टीस. पणजेसान आमचो व्हिडिओ खबराकार इर्शाद शेख. हळदोणेच्या जानू गोन्साल्विसाची कूड ना जावपाच्या प्रकरणाची चौकशी आता पुलिसांचो गुन्यांव अन्वेषण विभाग करतलो. पूण ह्या प्रकरणाची चौकशी निवृत्त न्यायाधीश नेमून न्यायालयान चौकशी करची अशी मागणी काँग्रेस आनी आपान केल्या. ते भायर लोक मागता भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेचो राजीनामो. गोवा मेडिकल कॉलेजीच्या मॉर्गांतल्यान 24 वर्सां पिरायेच्या जानूसाची कूड ना जावपाच्या प्रकरणात सरकारची नाचक्की जावंक लागल्या. तांणी भलत्याच मनशाची कूड म्हणून जानूसाची कूड काडून पणजी नगरपालिके कडेन लासपाक दिली. ह्या प्रकरणाचो फायदो विरोधी पक्षांनी घेतला. इमिजिएटली सरकारान हे बाबतींत ज्युडिशियल कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करून ज्युडिशियल प्रोब डिमांड करूंक जाय आनी हायकोर्टाचो रिटायर्ड जज जो आसूंक जाय अंडर हीज चेअरमॅनशीप ती कमिटीन इन्व्हेस्टिगेट करूंक जाय. सरकाराक रिपोर्ट सबमीट करून हाजेर बेगीनचे बेगीन कितें ते स्टेप्स घेवपाक जाय. Today again it has been revealed that the doctor of the forensic department has been on extension too long. So what we want to suggest is you stay out of this. The government should stay out of this. Appoint a judicial inquiry into the whole episode. What is happening, let the people come to know. आमी ज्युडिशियल इन्क्वायरी कित्याक म्हणटात, दुसऱ्यो इन्क्वायरी ज्यो आसा ते तुमी कंट्रोल करतले. लोकांक खरें कितें आसा तें कळचें ना. दॅट इज वाय वी आर डिमांडिंग अ ज्युडिशियल इन्क्वायरी. वी आर गिविंग अ व्हेरी पॉझिटिव्ह सजेशन. We will join citizen groups that are coming forward to protest this. आमी आमच्या volunteerank सांगला to join them. But again, what we say is in the larger interest of the state and the future, फुडाराक अशें घडूं नये म्हणून एटलीस्ट एक ज्युडिशियल इन्क्वायरी विल रिवील द रियल ट्रूथ. कित्याक हितून कितें भानगड आसा ती आज कोणाक खबर ना. हाव दीस कूड हॅव हॅपन्ड. So let the inquiry reveal it, and this has to be a judicial inquiry because judicial inquiry has the sufficient powers, the necessary powers to go to the root of the problem. जितले मनीस इन्वॉल्व आसा तांच्यांनी रिजिग्नेशन करपाचें पयलीं आनी मागीर इन्व्हेस्टिगेशन करपाचें. आयज चोरांक इन्व्हेस्टिगेशन करून मागीर कोण चोर दितलो क्लॅरिफिकेशन. फादर बिस्मागाची केस कितें जाला ती आमकां खबर आसा. वी वॉन्ट टू सी दॅट ऑल दीस पीपल रिजायन फर्स्ट अँड देन द इन्व्हेस्टिगेशन टेक प्लेस. नाजाल्यार कितें जातलें खबर आसा, एक कोण लेबर आसा पळय सगळो केस काडटले, हे लेबरान मिस्टेक केला आनी हे लेबराक सस्पेंड करतले आनी हे चोर आसा पळय ते चोरूच उरतले थंयसर. मांबोळेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख आनी पणजेच्यान विराज कामत. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. मायनिंग वाठारांत 3 ऑक्टोबराक थारायल्लो बंद फाटीं घेतला. गोंय सरकार आनी खासदारांनी मध्यस्थी केल्ल्यान खण पिडितांनी हो निर्णय घेतला. पूण ताचे बदला 5 ऑक्टोबराक पणजे आझाद मैदानार एका दिसाचो उपास पायटले. सुमार 2000 खण पिडीत हे वेळार एकठांय येतले. गोंयांत MMDR कायदो बेगोबेग चालीक लावपाची मागणी गोंय खण कामगार संघटनेन केल्ली. फकत अध्यादेश काडून जावचे ना, तो चालीक लावंक जाय अशें कामगारांचें म्हणणें. कामगार फुडारी पुती गांवकार कितें म्हणटात आयकुया. मदीं हे प्रोग्राम आमी डिक्लेअर करतकच अशे खूब कडेन जे पॉलिटिकली आसात म्हणजे खासदार आसात, MPs आसात आनी मिनिस्टर आसात तांकां मेळ्ळे. आनी ते मेळ्ळ्या नंतर तेंच्यांनी काही गोष्टी जे लेटेस्ट डेव्हलपमेंट जे जाल्ले आसा ते आमच्या समोर तेंच्यांनी दवरले. आनी तेंच्यांनी अशें सांगलें की बाबा हें जें कितें आसा तें पार्लिमेंट सेशन जातलें त्या वेळार आतां क्लियर जातलो इश्यू अशें क्लियर कट. श्रीपाद नायकान पयर आमी जेन्ना 29 तारखेर ताका मेळ्ळे त्या दिसा ताणें सांगलें की अशें प्रोसेस आसा आनी हो प्रोसेस आतां कंप्लीट स्टेजीचेर येयल्लो आसा. आनी ते गव्हर्मेंट सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी स्टेट गव्हर्मेंटान अशें डिसिजन सादारणपणे टेंटेटिव्ह जाल्लें आसा की एमेंडमेंट जे आसात जे आमी सजेस्ट करताले ते एमेंडमेंट करपाची तेंची तयारी आसा. आनी ताका लागून जो आमचो 3 तारखेक आमी बंद म्हटलेलो तो बंद आमी 3 तारखेक न करता आमी तो 5 तारखेक एक लाक्षणीक उपोशण एक 2-3 हजार वर्करांचें
म्हणजे मायनिंग डिपेंडंट जे असतात वर्कर आणि ट्रक ऑपरेटर, ट्रक ओनर्स, ट्रक ड्रायव्हर्स आणि अन्य बाकीचे डिपेंडंट असतात त्यांच्या आझाद मैदानाचेर एक लाक्षणिक उपोषण आमी करतले. त्या लाक्षणिक उपोषणाक आमी ज्यो गोंयच्यो पॉलिटिकल पार्टीज आसात आनी राज्यकर्ते आसात, पर्टिक्युलरली तिनूय खासदार, गोवा फॉरवर्डचा प्रेसिडेंट कोण आसा तो, MGBचो प्रेसिडेंट आनी BJPचो प्रेसिडेंट, हांकां थंय आमी त्या दिसा आपयतले. काँग्रेसचे जे कोण हे आसात, जर काँग्रेसचो गोंयचो ऑब्जर्वर किंवा गोंयचो जो कोण पळयतात प्रभारी चल्ला कुमार लास्ट टायम जो येयल्लो, ताका सुद्दां आमी आपोवपाचे प्रयत्न करतले की त्या दिसा तुमी आमकां एड्रेस करप आनी आमचें तें लाक्षणीक उपोशण जें आसा तें उपोशण तुमी प्रेजेन्स दिवप आनी आमकां सपोर्ट करप अशें आमी तांकां सांगतले. गोवा माइनिंग पीपल फ्रंट जिंदाबाद जिंदाबाद, चालू करो भाई चालू करो, गोवा माइनिंग चालू करो, चालू करो भाई चालू करो, गोवा माइनिंग चालू करो. हे मजगतीं काँग्रेस सेवा दलान कामगाराचे मागणेक आपलो तेंको उक्तायला. कामगार खण अवलंबितांच्यो मागण्यो जाग्यार घालचे बदला राज्य सरकार तांचे कडेन दुर्लक्ष करता. 6 कॅसिनोंच्या परवान्यांचें नूतनीकरण करपी सरकाराक कामगारांचें पोट दिसना अशी टिका काँग्रेस सेवा दलाचो संयुक्त सचिव राकेश शेट्टीन केल्या. खण उद्योग सुरू करपाक फकत 1 म्हयन्याचो वेळ दितले अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. आपके जो गोवा के मुख्यमंत्री है उनका आजकल तबीयत ठीक नहीं है. मैं परवरदिगार से प्रार्थना करता हूं कि उनका जो तबीयत हो ठीक रहे और बहुत जल्द गोवा का भी तबीयत ठीक करे वो, और उनका ध्यान ये 60,000 जो वर्कर्स है जो आज यहीं पे आज इस सरकार को, गोवा सरकार को अल्टीमेटम देता हूं कि अगर 1 महीने के अंदर आप माइनिंग इंडस्ट्री शुरू नहीं करते तो ये वर्कर जो है ये एग्रेसिव हो गए. 5 तारीख को करीबन 1,000 लोग वापस ये पंजिम में आज़ाद मैदान में अनशन करेंगे इस सरकार के खिलाफ. और मेरा ये गोवा सरकार से, कलेक्टर से ये मांग है कि 18 महीने तक जो इनको मतलब इनका जॉब चला गया, इनको उसका कॉम्पनसेशन आप दीजिए और इनको इनका जो जॉब है वो उनको वापस मिलना चाहिए. इसलिए माइनिंग इंडस्ट्री को आपको शुरू करना पड़ेगा गोवा. फोंडेच्यान आमचो बातमीदार कृष्णा नायक आणि पणजेच्यान विराज कामत. चली भुरग्याची व्यवस्थित काळजी पालक घेना, परिणाम चलयांचे बालमृत्यू प्रमाण देशांत वाडला. समाजातलो चलो आणि चलयांचो समतोल बिघडला. फुडाराक हाचे वायट परिणाम जातले. बाळ्ळी भलायकी केंद्राच्यो मुखेली दोतोर वंदना देसायान म्हळां. केंद्रान थळाव्या खातीर बेटी बचाओ बेटी पढाओ कार्यावळ आयोजीत केल्ली. चली भुरगे जाता तेन्ना कांय पालक ताची जतनाय सारकी घेनात. ताका लागून देशांत ल्हान चली भुरग्यांच्या मरणाचें प्रमाण चड आसा अशें दोतोर वंदना देसाय म्हणटा. बाळ्ळी भलायकी केंद्राची मुखेली म्हणून तिणें थळाव्या लोकां खातीर बेटी बचाव बेटी पढाओ कार्यावळ दवरलेली. ह्या कार्यावळी वेळार शाळेच्या भुरग्यांनी बायलां विशयी जागृताय करपी नाटक सादर केलें. चली भुरगे कितले म्हत्वाचे आनी तांकां आज कसल्या परिस्थितींतल्यान वचचें पडटा तें ह्या नाटकांतल्यान दाखयलें. आमी भ्रूण हत्या पण करतातच बिफोर गर्ल इज बॉर्न, प्लस जेन्ना गर्ल बॉर्न जाली तिका आमी जाय तितली केअर दिना, हेल्थ केअर दिना, एज्युकेशन दिना, तिगे न्युट्रिशन पळयना. सो कितें जाता, फिमेल इन्फंट जावं फिमेल चायल्डचो डेथ रेट चड आसा. सो टोटली कितें जाता की एकूण इवन सेक्स रेशो आनी चायल्ड सेक्स रेशो डिक्लायन जायत आसा. सो गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान वी हॅव टू, समजा असेच जर कंटिन्यू झाले बाय अशी परिस्थिती येतली की बाय 2025 देर विल बी ओनली 900 गर्ल्स पर 1000 meals. Today's life, girl child is not safe as well as their education. Where safe is concerned, that I will say, like you all know what is going on WhatsApp and what is going on nowadays, like our girl child, and now at least the abortions are very much cut off. I'm very happy, in fact I'm very glad that this hospital has organized this function. बाळ्ळेच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. गोंयचो पर्यटन मोसम सुरू जावपाचोच आसा, पूण सुशांत शर्मा ह्या हैदराबादच्या 24 वर्षाच्या पर्यटकाक दुबावीतरित्या हणजूण वाठारांत मरण आयलें. ताच्या मरणाचें नेमकें कारण भायर सरना, पूण अति गुळी वखदाचें सेवन ते फाटल्यान आसूं शकता असो दुबाव आसा. मरण आयिल्लो तरणाटो आनी ताचो भाव सुटी मनोवपाक गोंयांत आयिल्ले. आयतार दिसा ते थळाव्या बार्रांत गेल्ले. थोड्या वेळान हो तरणाटो बार्रांतल्यान भायर सरलो आनी सुमार अर्द वरान परत आयलो. परत येता थंय आसा अचकीत ताका मोडणे मारून आयले.
कळाव करिनासतना ताका हॉस्पिटलांत घातलो. ताणें थंयच निमणो स्वास घेतलो. मरणाचें नेमकें कारण अजून कळूंक ना. पोस्टमार्टेमा उपरांतच मरणाचें खरें कारण कळूं येता अशें निरीक्षक CL पाटलान सांगलें. काल एक आमकां इन्फॉर्मेशन येलें की एका मनशाक एडमीट केला म्हणून हॉस्पिटल GMC. सो मागीर इन्क्वायरी कळ्ळें की तो बाय नेम शशांक शर्मा हो एक भुरगो आनी तेचो भाव आनी एक फ्रेंड हे हांगासर एका बारान गेल्ले 1:30 सुमार. सो 2:30 सुमार हो शशांक म्हणटा तो भायर गेलो बारांतल्यान आनी मे बी आपूण रावता त्या रुमार बी गेलो आसतलो. आनी देर आफ्टर ही केम आनी सडनली ताका फिट्स येवपाक लागले आनी ही कोलॅप्स. तो कोलॅप्स जाल्या उपरांत ताका हॉस्पिटलांत शिफ्ट केले. सो आमी पोस्टमॉर्टम केले पूण कॉज ऑफ डेथ काय दिवना. वेटिंग फॉर द कॉज ऑफ डेथ. केमिकल एनालायसीस करतले ताचेर. अंजुणेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकार. फाटल्या 5 वर्सां भितर कोंकणी भाशा मंडळान बाल साहित्याची सुमार 200 पुस्तकां उजवाडाक हाडल्या. ही चळवळ अशीच मुखार व्हरतले अशें उतर मंडळान दिलां. मंडळान आपलो 56वा वर्सुकी दीस मनयलो. हे वेळार आदली आमदार व्हिक्टोरिया फर्नांडिसाचो सेवा पुरस्कार दिवन भोवमान केलो. मडगांवच्या रवींद्र भवनात जाल्ल्या ह्या सुवाळ्याक साहित्यीक दामोदर मावजो, उद्देजक कमलाक्ष नायक, विक्रम वेर्लेकार आनी दीप कारापुरकार हे सोयरे म्हणून हाजीर आशिल्ले. ओपिनियन पोला सावन भाशीक चळवळीत योगदान दिल्ली आदली आमदार व्हिक्टोरिया फर्नांडीस हिका सेवा पुरस्कार जाल्यार जुझेल लॉरेन्साक कार्यकर्ता पुरस्कार दिवन तांचो भोवमान जालो. तशेंच हेर भोवमाना वांगडाच साहित्य पुरस्कारय भेटयले. दामोदर मावजन ह्या वेळार भाशा मंडळाच्या वावराचेर उजवाड घालतना चळवळींतल्यो यादी जागयल्यो. कोंकणी भाशा मंडळाची शाळा जेन्ना सुरू जाली तेन्ना लोक हांसताले कोंकणी शाळेंत भुरगीं येतले काय म्हणून. पूण कोंकणी शाळेंत भुरगीं आयलीं आनी एक परस एक व्हड जावन वयर पावलीं. कोंकणी भाशेंतलीं भुरगीं 4 इयत्ता पास जातकीच आपले शाळेंत येवची म्हूण कितलीशींच हायस्कूल आमचे कडेन मागूंक लागलीं. एकच दाखयता कोंकणीचो रूख फुलूंक लागलो, चोमरूंक लागलो. आमकां खूब जाणां एक गैरसमज आसा, ही कोंकणी कोणाची, ही तुमी पेपरान बरयता ती कोंकणी कोणाची, ही आमची न्ही. तुमकां खबर आसची ना जालें इंग्लीश भाशी सगळ्यांची न्ही. पेपरान जी इंग्लीश येता ती भास उलोवपी लोक इंग्लंडा पासून ना. इंग्लंडात तागेले वेगवेगळे डायलेक्ट्स आसात जश्यो आमची कोंकणीची आसात. आनी भाशा मंडळाक म्हणजे इतलोच आशिर्वाद जाणटो ह्या नात्यान सांगता. एकच इतलोच आशिर्वाद जी ध्येय घेवन जे ध्येय आनी जी मोख सादपा खातीर भाशा मंडळ वावुरता ती मोख तांकां बेगीन साध्य जावची. आनी असो एक वेळ येवचो की भाशा मंडळाची आमकां गरज ना असो वेळ येवचो. म्हणजे भाशा मंडळ ज्या कामा खातीर वावुरता तें काम बेगीन तडीक पावचें. आपल्या तरणेपणा सावन कोंकणी चळवळीत वावुरपी व्हिक्टोरिया मामी आता जाणटी जाल्या. मात हे पिरायेर लेगीत तिची उमेद उणी जाल्ली ना. आमी एकठांय रावया. एक हात न्हू 10 हात एकठांय करया. सगळे आमी एकठांय जावया आनी आमचे झूज दवरया सदांच तशेंच. सदांच आमी सांबाळा आमचो कोंकणी मायदेश. कोंकणी मनशां आमची कितली गरीब आसूं ती, पिजलेल्या कापडाची आसूं ती आमची आवय. तिका सांबाळून दवरया, तिका व्हड पावण्यार चडया. ह्या वेळार शाळेच्या भुरग्यांनी सांस्कृतीक कार्यावळी सादर केल्यो. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गांधी जयंतीचो मुहूर्त धरून गोंय सरकाराच्या बेकायदेशीर कर्तुबांचो निशेध करुया. ते खातीर गोंयकारांनी 2 ऑक्टोबराक पोरन्या गोंया सांजे 4 व्हडा संख्येन हजेरी लावची. सरकाराच्या बेकायदेशीर कर्तुबा आड शेगीत लढो दिवपी
गोंयचो आवाज संघटनेन लोकांक उलो मारला. एके वटेन म्हारगाय आनी सरकारी प्रशासनात बेकायदेशीर कर्तुपां वाडत चल्ल्यात आनी दुसरे वटेन तेच सरकार 2 ऑक्टोबराक नितळसाण दीस मनयतात म्हणून गोंयचो आवाज संघटनेन सरकाराचेर टिका केल्या. मोपाचो विमानतळ, न्हंयांचें राष्ट्रीयकरण, फॉर्मेलिन घाल्लें नुस्तें, ड्रग्स, जुगार अशा लोकविरोधी गजालीक सरकार उर्बा दित आसा. ताका लागून सरकाराच्या ह्या भ्रश्टाचारा आड आवाज काडपाक गोंयकारांनी मुखार सरचे असो उलो संघटनेचो जोड निमंत्रक कॅप्टन विरियाटो फेर्नांडिसान मारला. गोंयान गव्हर्मेंट चलना सध्या करप्शन चालू आसा. कोण चलयता, कोण इन्चार्ज आसा इज फ्री फॉर ऑल. चीफ मिनिस्टर मिसींग आसा, कांयच खबर ना. ते सांगता चीफ मिनिस्टरान लेटर धाडल्या, 2 मिनिस्टर ड्रॉप केले, 2 मिनिस्टर इंडक्ट केले. आमकां डावट लागता. ती लेटर म्हाका दिसता फॉरेन्सीक एग्जामिनेशन धाडपाक जाय, ताणें सिग्नेचर केल्या की ना पळय ती. स्टार्ट केलें पयलें रिजनल प्लॅन आनी PDA सगळे आमचे गांव आसा ते, दर्या आसा ते सगळे विकपाक, शेतां, भाटां, रानां थंयसान कमेस केले. आमकां सारके काबार करून भायर उडोवपाक गोंयांतले. मागीर जेवणाचेरूय आमच्या हात घालो तांणी. आमचे जे स्टेपल डायट आसा, शीत कडी, नुस्तें, तें बी फॉर्मलीन लावन आमकां मारपाक. सो आमी डिसायड केला सगळ्या लोकांनी, गोंयच्या लोकांनी, फाल्यां सगळे आमी फाल्यां 4 वस्तां ओल्ड गोवा आमचो जो फादर ऑफ द नेशन आसा बापूजी, महात्मा गांधीजीचो स्टॅच्यू आसा, थंय आमी येतले. आनी थंय आमचो प्रोटेस्ट, हें इल गव्हर्नन्स आसा, करप्ट गव्हर्नन्स चालू आसा, ताजेर आमी प्रोटेस्ट करतले. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. गोंय वैजकी महाविद्यालयातल्या पदवी अभ्यासक्रमांत 3रे आनी 4थ्या वर्साक फॉरेन्सीक दंत वैद्यकशास्त्र ह्या विशयाचो आस्पाव करपाक यत्न करतलो. आयुष मंत्री श्रीपाद नायकान म्हळां. अखिल भारतीय फॉरेन्सीक दंत वैद्यकशास्त्र संघटनेन हो प्रस्ताव भारत सरकाराक दिला. 29 सप्टेंबरा दिसा ताळगांवच्या डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर पयले आंतरराष्ट्रीय पावंड्यावेले आनी 16वे भारतीय पावंड्यावेले फॉरेन्सीक दैत्यवैद्यशास्त्राचे अधिवेशन सुरू जाल्ले. नव्यानूच वीज मंत्री जाल्लो निलेश काब्राल ह्या अधिवेशनाक मानाचो सोयरो म्हणून आशिल्लो. ह्या वेळार संघटनेची स्मरणिका श्रीपाद नायकाच्या हस्तुकी उजवाडायली. गोवा 365 ब्युरो पणजी. आंतरराष्ट्रीय वखदां मळार सिप्ला कंपनीचे मोठे नाव. गोंयानूय तांचे कांय प्रकल्प आसात. आतां गोंय सरकाराच्या पालवान कंपनी टॅक्निकल अकादमी सुरू करता. अकादमीन गोंयच्या तरणाट्यांक पयलीं शिकप मेळटलें आनी उपरांत नोकरेची संद. सोमारा हे अकादमीचे वास्तूक महसूल मंत्री रोहन खंवटेन भेट दिवन पळोवणी केली. अकादमीन प्रशिक्षण घेवप्यांक अर्थीक भत्तो दितले अशें हे वेळार मंत्र्यान सांगलें. We need to, in the long run, how we go about is something which we will have to work upon, but then broadly we need to look at whether we need a hostel facilities, we need bigger training facilities, whether we need to work together and find out more opportunities. These are all in the discussion stage, which maybe we may take it to the next level. After this we start. एक 3 महिने पहिले मॉनिटर करून ऑक्टोबर ते फेब्रुवारी मार्च पर्यंत I will ensure that we have a small task force. We are already in the thing of accommodating and recruiting skill development officers. The fellow, whether it is a BCom guy, whether it's an arts fellow, we will know by that particular vacancy pool. Now these people also will be taken and sponsored as a part of the training where CIPLA, companies like CIPLA will participate. So the first part in Goa today, in the last 18 months, this government towards employment has facilitated a very positive outcome with the industry. We are trying to say that we welcome all the industries to Goa as long as they are able to support the ecosystem. That is, when we calculate any industry investment in the state, we look at revenue per square meter. If absorbed in the same company, it gives a opportunity for unemployment to reduce. They get employment opportunities. At the same time, they know that CIPLA knows that they have trained manpower, which is trained by them themselves. The second one is, if we try this and we find that CIPLA is finding a issue, we will try and monitor where it is going wrong as far as the people who are not acceptable to the company. But they become industry ready, which any other industry can absorb them similarly as far as CIPLA is concerned.
Once this training academy starts, we will immediately take this to the next level by getting pharmaceutical companies on the same tune of ensuring that it's not only pharma, it will be related companies which will get into their job, whether it's a hotel industry or other things. Everybody will start on the same vertical. वास्कोसान आमचो खबराकार हिरू महाले. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. तेखेरीज नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.